आज जोशवान जे सांगला की आमकां वेगळे तरेचे आमकां वेगळे तरेचे तांकां एक एनहान्समेंट आनी जे स्टाफ तेंचे जे कितें आसा ते स्टाफ तांकां एक्झॅक्टली ते वाडोवपाक जाय ते आमी वाडोवपाचो आमचो सरकार कडल्यान प्रयत्न आसतलो आनी मेन म्हणजे कितें आसा की पयलींचे जे कितें एसेसमेंट आशिल्ले हांवें ऑलरेडी आमचे डीएमएक सांगलेलें आसा आनी एक म्हणजे कॉमन केडर खूब वर्सां पेंडींग आहा हे कॉमन केडराची गरज आहा आनी त्याच बरोबर बाब जोशवान जे विशय काडला की आपले पयलींचे जेन्ना 9 कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाचे स्टाफींग बदलपाची गरज आहा आनी म्युनिसिपॅलिटीक इंडिपेंडन्स दिवपाची गरज आहा की बाबा तुमी ह्या तरेन करपाक जाय। दुसरी गोष्ट आमी कितें केलें की नॉर्थ आनी सावथ गोवा आमचे ते सर्वे कंप्लीट जावपाक आयले म्हणजे ते आमी रिपोर्ट म्हाका दिसता तुमचे जाले दिसता म्हणजे तांकां लोकांक त्रास करपाक न्हू लोकांक हेल्प करपाक म्हणजे एडिशनल रेव्हेन्यू म्हाका दिसता ते कशें आमी वाडूंक शकता तेजेर बी आमी ऑलरेडी दोन्ही मॅपिंग करून सर्वे करून जाल्ले आसा ते प्रत्येक तेंचे कडेन रेकॉर्ड दिल्या ते मागीर ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता तेंचे रेव्हेन्यू ऑटोमॅटिकली ते वाडटले आनी लोकांक हेल्प करपाक जाय। तेंचे मनान जे कितें आतां तेणी म्हाका एप्लिकेशन जी सुडाची फुडली मिटींग जेन्ना जातली तेंचो प्रपोजल मार्केट कॉम्प्लेक्साचो ते घेवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता। खर्च कशें करप कितें आहा ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हांव ते करून घेता पूण म्हापश्या खातीर हांव तेच म्हणटालो म्हापश्या खातीर एक 4-5 बरे प्रोजेक्ट्स आनी ब्युटिफिकेशन आनी ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट जे आसता म्हणजे लोक सांजचे पासे मारपाक वचूं शकता बऱ्यापैकी फुटपाथ ह्यो सगळ्यो गोष्टी ताका जे जाय ते चीफ सुडाच्या माध्यमांतल्यान करपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आमी आनी एक गोष्ट इनिशिएट केल्या तेजेच चेअरमनशीप आसा म्हाका दिसता न्ही म्हाका युअर टावन प्लॅनिंग स्किमाची गरज आहा ते टाउन प्लॅनिंग स्कीम मागीर बोडगेश्वराच्या परिसरांत ते ब्युटिफिकेशन ह्यो सगळ्या गोष्टी गरजेच्या तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते करपाक जाय। इतले लोक भावीक आमचे भक्तीनी थंय येता म्हणजे ते कितें करपाक जाय समाजाक कितें जाय ते समाजाक विचारून करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय। म्हाका कितें जाय मंत्री म्हणून तशें जावचें ना आयज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन कमिटीक कॉन्फिडन्सान घेवन आमकां ते वेगळे तरेन फुडें वचपाक जाय। आयज म्हाज्या मतदारसंघान हांव कितें पळयता की लोकांक कितें जाय आनी लोकांक कितें जाय त्या दृश्टिकोनान आमी लक्ष दिवन आमी मागीर योग्य तरेचें प्लॅनिंग करून आयज म्हाज्या परिसरांत आमी आयज इंटरनॅशनल स्विमींग पूल आयलो आयज तुमी पळयता की ग्रावंड खंय जालो आमचो मुन्ना ते डेव्हलप आमी केल्लें आसा। आयज एक केन्ना आमी विचारूच करूंक ना की कंपाल सारकी परिसरांत जें कितें घडटा ते आमी वाळपय सारके परिसरांत घडूं शकता त्याच तरेन पणजे शहरा सारकेच विकास म्हणटा ते ह्या म्हापश्या भागांत जावपाची गरज आहा। पयले म्हापसाच हब आनी कॅपिटल सारकेच आशिल्ली आनी त्याच दर्जेन हाडपाक आयज आमचे बाब जोशुआ प्रयत्न करता आनी ताका जे कितें मदत लागता जे कितें जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आमकां विशय तांणी मांडल्या हे हांव फुडल्या मिटिंगेन हांव सँक्शन करून घेतलो। त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान हांवें सगळ्या फॉरेस्ट ऑफिसरांक सांगल्या तांकां जे कितें मिया बाकी फॉरेस्ट म्हणून कन्सेप्ट आहा GMRन ऑलरेडी केल्ले आसा एअरपोर्टा कडेन ह्या तरेचे प्रकल्प आयज आमच्या सिटीचे भितर येवंक जाय म्हणजे लोक सांजचे वॉकवेज आनी हे सगळे डेव्हलप करून वचून बसूं शकता उलोवंक शकता चर्चेक नाल्यार म्हाज्या मतदारसंघात तुमकां सांगता देगेकूच रावताले लोक महिला बी भायर सरूंक पळयनासले आनी ते खंय वयतले सरोन खंय आमचे रस्ते पयलीं बारीक आशिल्ले हांव आमदार जालो तेन्ना आयज तुमी पळोवंक गेल्यार लोक सांजचे 6 जाली 6:30 जाली आयज पासे मारपाक वयता। आमी आयज जो ग्रावंड डेव्हलप केला तेजे भोवती आमी आयज वॉकवे पासून सगळ्या गोष्टी डेव्हलप केल्या म्हणजे लोक एक्सरसायज खातीर हे सगळ्या गोष्टी आयज ताका त्याच तरेचे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका जाय। आयज बाब जोशुआन जे सांगला म्युनिसिपॅलिटी हे अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याच्या माध्यमांतल्यान तेजी जे विनंती केल्या ते आपल्याक ह्यो गोष्टी जाय फुडल्या मिटिंगेन सँक्शन करून दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स कितें ते एकदम इतिहासीक आमी बी ल्हानपणां थंय भोंवले ते तेजे मनान आहा ते पूर्णपणे ते कित्याक ते सगळे अपलिफ्टमेंट जावपाची गरज आहा ते करून ताका फुडल्या मिटिंगेन दिवपाचो प्रयत्न आसतलो आनी जे कितें फंड आमी अलॉट करूं शकता। आयज तुमकां आनी एक सांगता हांव ML खट्टर साहेब आयिल्ले पळय तेणी आमकां कांय गायडन्स दिल्ले आसा आयज ते टाउनशीप डेव्हलपमेंट करपाक म्हणजे असलेच टाउनशीप म्हणजे यू डोंट हॅव टू कॉल इट लायक अ स्मार्ट सिटी हांव उलयना पूण जे खंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी इम्प्रूव करूं शकता आनी ह्या दर्जेचे म्युनिसिपॅलिटी जाका एक इतिहास आहा ताका तेज्या मनान जें कितें आहा ते त्याच तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।